लास्ट एपिसोडात तुम चल्ले की आमगे घर क्लीन कोताले हे पाट आम डिसाइड केला की घर पेंट कोतले की त्या घराको बेबी येवपा आहा आणि घर बरें निवळी आल्या बरें दिसता. पेंटा वास प्रेग्नंट बायले कोता येना, तेका लागून आमगे लँडलॉर्डान आमगे हॉटेल बुक केले आणि एक दिसा रोप घेवन आम हॉटेला वचपा भायर सोली. ह्या दिसांनी बुशो चलपा त्रास जाताय. बेबीगे वेट वाडत ते भाशेन तेकाय चलपा मातशें डिफिकल्टी जाता. एक बरो वस्त ई की आम चड वगत लायनी रावपा पडना. बुशू प्रेग्नंट आहा म्हणटरी तेगे रोवटें चेक इन जाता. चोयन बरें दिसोलें की हॉन्सलो हे भाशेन हॉटेला आम. वेलकम टू कम रूम. या रुमात चोयला जाल्यार म्हाका सारको स्वित्झर्लंड हायबीजा कडेन जातलो. यो भितर यो बेब. ह्या रुमाक कोणागे सामान उरलो आहा, अजून कोणाक केस उरलो आहा. प्लीज लॉस्ट एंड फाउंड आदी. कुछ गड़बड़ है यार. दरवाजा तोड़ दो. इसका डीएनए करना पड़ेगा और तेरा भी. मुडी मी हांव काली घालो राती कडेन. माके खबर. One night stay is completed. तो वयता कामा, हांव वयता घरा because over here there is no one and you need a car to access to come to the room also. To call the reception in case of emergency. So that लागून I think it's better if I go home. If the paint smell is still there, the landlord said to let him know and he'll book us another room.